वीज खात्याच्या कोलवाळ उपकेंद्राच्या सहाय्यक अभियंत्यान वेंचणूक ड्युटीर रुजू जावपाक न्हयकार दिल्ल्यान कोलवाळे पुलिशेन ताका ताब्यात घेतलो। उपजिल्लोधिकारी सुयश खांडेपरकारान दिल्ल्या आदेशा उपरांत पुलिशेन कारवाय केल्ल्याचे आयकुपाक येता। एईक ताब्यात घेतिल्ल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टीन खर निशेध केला। अत्यावश्यक सेवेत आशिल्ल्या सहाय्यक अभियंत्याक ताब्यात घेवप सामकें चुकीचें आशिल्ल्याचो आरोप तांच्यांनी केला। जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान अधिकाऱ्यांक वेंचणूक ड्युटीचेर घातल्यात। वीज खात्याच्या थिये उपकेंद्रावयल्यान सहाय्यक अभियंत्याकूय वेंचणुकेची ड्युटी आशिल्ली। वीज खात्याक तशें कळीतूय केल्ले, पूण कोलवाळे वीज उपकेंद्राचो सहाय्यक अभियंतो वेंचणूक ड्युटीचेर वचूंक ना। तो आपल्या कामार म्हटल्यार कोलवाळे उपकेंद्राचेर गेलो। शिरदोना खून प्रकरणात जॅनिटो कार्दोझोक सर्वोच्च न्यायालयान थाकाय दिली। ह्या प्रकरणात न्यायालयान जॅनिटोक 3 वर्सांची ख्यास्त सुनायली। ताका जॅनिटोन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले। शिरदोना खून प्रकरणात जॅनिटो कार्दोझोक सर्वोच्च न्यायालयान थाकाय दिली। 2009 वर्सा शिरदोना खून प्रकरणात कोर्टान जॅनिटोक दोशी थारायल्लो। ह्या प्रकरणात ताका 3 वर्सांची बंदखण सुनायल्ली। ह्या शिक्षेक जॅनिटोन उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले, पूण उच्च न्यायालयानूय जॅनिटोक थाकाय दिनासतना ताची शिक्षा कायम दवरिल्ली। उपरांत जॅनिटो सर्वोच्च न्यायालयात गेल्लो। ताका आतां सर्वोच्च न्यायालयान थाकाय दिलेली आसा। मुरगांव नगरपालिकेन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडाक 8.50 कोटी रुपयांचे थकीत भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या। जुलय ते सप्टेंबर 2025 मेरेन साबार याद करून आनी बसका घेवन लेगीत IOCLान थकबाकी फारीक करूंक ना वा समाधानकारक स्पश्टीकरण दिवंक ना अशें मुखेल अधिकारी सिद्धिविनायक नायक हाणें नमूद केलां। 15 दिसां भितर जर हे स्पश्टीकरण मेळ्ळें ना जाल्यार गोवा पब्लीक प्रिमायसीस कायदो 1988 खाला कारवाय जातली अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां। फोंडे पोट वेंचणुकेची तारीख जाहीर जाल्या उपरांत पक्ष आपली भूमिका जाहीर करतलो। केंद्रीय नेतृत्व, भाजप पक्ष आनी मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर चर्चा करतले आनी उपरांतूच पोट वेंचणुकेचो उमेदवार कोण तो थारतलो अशें प्रदेशाध्यक्ष भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें। भाजप कार्यालयांत जाल्ले भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या बसके उपरांत दामू नायक उलयतालो। फोंडे मतदारसंघात सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या मरणा उपरांत निधना उपरांत आतां फोंड्या उमेदवार कोण थारतलो हाचे कडेन सगळ्यांची उमळशीक आसा। फोंड्या पेंच वेंचणुकेची पोट वेंचणुकेची तारीख जाहीर जाल्या उपरांत पक्ष आपली भूमिका जाहीर करतलो अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें। देशात सध्या वोट चोरयेचो विशय बरोच गाजत आसा। वोट चोरी ही बिहार वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर रचिल्ली राजकीय चाल आनी विरोधकांनी तयार केल्ली काणी जावन आसा। ताचे भायर हातूंत कांयच दम ना म्हणून मायकल लोबोन स्टेटमेंट केल्लो। वोट चोरयेचेर वेंचणूक आयोगान जाप दिवची, फुटीर आनी गद्दार आमदारांनी न्हय अशें म्हणीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान ताका प्रत्युत्तर दिलें। देशात सध्या वोट चोरयेचो विशय बरोच पेटिल्लो आसतना गोंयांत लेगीत ह्या मुद्द्याची धग पावल्या। वोट चोरयेच्या विशया वयल्यान विरोधक अदीमदीं भाजप सरकाराचेर तुटून पडटात। वोट चोरी ही बिहार वेंचणुके खातीर रचिल्ली राजकीय चाल जावन आसा अशें स्टेटमेंट कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्लें। मायकलान केल्ले ह्या स्टेटमेंटाक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान जाप दिली, प्रत्युत्तर दिलें। वोट चोरयेच्या विशयाचेर वेंचणूक आयोग कसलीच चर्चा करिनात, भाजपाच्या चमच्यांकूच हाचे पडून गेल्ल्याचे ताचें म्हणणें आसा। दुसरे वटेन
राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या, हाका लागून कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उप्रासला. हाची दखल घेत गोंय सरकारान 3 म्हयन्यां खातीर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लागू केला. ह्या आदेशा खाला उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांक राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कारवाय करपाचो अधिकार दिला. तशेंच उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश उत्कर्ष बाकरे हांच्या अध्यक्षते खाला सल्लागार समिती स्थापन केल्या. तातूंत निवृत्त जिल्लो न्यायाधीश सायोनारा तेलीस लाड आनी निवृत्त जिल्लो न्यायाधीश वंदना तेंडुलकर हे वांगडी आसात. ह्या विशींचो आदेश गृह खात्याचे अवर सचिव मंथन नायक हाणें जारी केला. नागझर कुर्टी घरात आयदनां धुता आसतना एका बायलेक नारू हो धोकादायक जंतू सांपडलो. ह्या विशीं संबंधितांनी फोंडे मुळावे भलायकी केंद्रांत कळीत केले. उपरांत भलायकी अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. तशेंच अधिकाऱ्यांनी वाठारांतल्या लोकांक गरम उदक पिवपाचें आवाहन केलां. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण नागझर कुर्टी वाठारांत एके बायलेक घरात आयदनां धुता आसतना उदकांत एक धोकादायक असो जंतू सांपडलो. तो दुर्मीळ जंतू त्या बायलेन लोकांक दाखयलो. उपरांत तो नारू नांवाचो एक जंतूचो प्रकार म्हणून कळ्ळें. ह्या विशीं रोखडेच फोंडे मुळावी भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांक कळीत केलें. उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर येवन तपासणी केली. हो जंतू लोकांच्या भलायके खातीर घातक थारूंक शकता. आतां हो जंतू जो आसा तो उदकांत सांपडिल्ल्यान उदक गरम करून पिवचें अशें आवाहन भलायकी अधिकाऱ्यांनी केलां. कुंकळे हांगासर आदींच समस्यांनी रेवाडो घातला. कुंकळी वाठारांतले उदका स्त्रोत सामके दुशीत जालेले आसा. हांगासर दुयेंसाय पातळपाक लागला. लोकांक ह्या बुरशा वासाक लागून दीस रात दारां लेगीत धांपून दवरची पडटा. आजून मेरेन ह्या प्रश्ना वयल्यान आमचो सुटावो जावंक ना आनी तातूंत हो भर घालपी नेवो प्लांट आमकां नाकाच अशें म्हणीत थळावे हट्टाक पेटिल्ले आसा अशी बातमी कुंकळे वाठारांतल्यान येता. कुंकळे आदींच वेगवेगळ्या समस्यांनी रेवाडो घातला आनी कुंकळी वाठारांतले उदका स्त्रोत सामके दुशीत जाल्या अशें कुंकळकारांचें म्हणणें आसा. दुयेंसां पातळा लोकांक ह्या बुरशा वासाक लागून दीस रात दारां लेगीत धांपून दवरची पडटा अशी कागाळी लोक करतात. आजून मेरेन ह्या प्रश्ना वयल्यान आमकां सुटका मेळूंक ना आनी त्या भायर एक नवो प्लांट जो आसा तो येवपाचो आसा तो आमकां नाका अशें म्हणीत थळाव्यांनी ह्या प्लांटाक नव्या विरोध केला. मोरजे वरच्या वाड्यार बिगर गोंयकारांनी दोंगर कापणेच्या वादांतल्यान एका जाणटेल्याचो खून केल्लो. ह्या घडणुकेक आतां 24 वरां जावन गेलीं तरी लेगीत आजून मेरेन गुन्यांव नोंद करूंक ना आनी हाका लागून त्या जाणटेल्याची घरची बरीच चळावल्या. गुन्यांव नोंद जर जालो ना जाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी आनी त्याच्या घरच्यांनी दिला. दोंगर कापणेच्या वादांतल्यान जाणटेल्याचो खून जाल्ल्यान ह्या विशीं कारवाय करची म्हणून आम आदमी पार्टीन पुलिसांक निवेदन दिलें. जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन आमी ओग्गी रावचे ना असो इशारो आपान दिला. राज्य पावण्यार फामाद आशिल्लो विठ्ठलापूर सांखळेची नौकानयन सर्त जी आसा ती बुधवारा व्हडा दबाज्यान मनयली. विठ्ठलापूर सांखळे वाळवंटी न्हंयच्या पात्रांत त्रिपुरारी पौर्णिमा आनी नौकानयन सुवाळो रंगलो. त्रिपुरासुराचो वध केले उपरांत आकर्षक नौकांचो विहार जालो. वट्ट 30 बोटी सर्तींत वांटेकार जाल्यो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, आमदार प्रेमेंद्र शेट, पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक, आमदार चंद्रकांत शेट्टी आनी हेर मानेस्त लेगीत हो अद्भुत असो सुवाळो पळोवपाक हजर आशिल्ले.
गोंयांत फुडाराकूय आमचेच सरकार आसतले। विरोधी पक्षांनी कितले हात वयर केले, हातान हात घालून भोंवले म्हणून कांयच फायदो जावपाचो ना। आमी मंत्रीपदाची जर ऑफर दिली जाल्यार वेचून आयिल्ले विरोधी आमदार आमच्याच कडेन परते धांवन येतले असो विश्वास मंत्री विश्वजीत राणेन उक्तायलो। मजगती दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले, देखून आतां जे टिका करतात तांकां मुखार ती टिका करपाक मेळची ना अशें मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें। गोंयांत फुडाराक आमचेच सरकार सत्तेर येतले असो विश्वास ताणें उक्तायला। विरोधी पक्षांनी कितले हात मेळयले, हातात हात घालून भोंवले म्हणून ताचो कांयच फायदो जावपाचो ना। आमी मंत्रीपद दिता म्हणून सांगलें जाल्यार वेचून आयिल्ले विरोधी आमदार लेगीत आमच्याच कडेन परते धांवन येतले अशें मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल लोकांक खातीर आसा। जे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचेर सध्या टिका करतात तांकां भविश्यांत हॉस्पिटलाचेर टिका करपाक कारणां मेळची ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो। सकयले हरवळे सांखळे वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक बेकायदेशीरपणान अतिक्रमणां केल्ल्यान नगरसेवकांनी तिडक उक्तायली। सांखळे पालिकेन हो रस्तो महामार्गाच्या रुंदीकरणा खातीर दिल्लो जाल्यार ही अतिक्रमणां कशी, हांचेर खंयच्या गॉडफादराचो हात आसा असो प्रश्न आतां सांखळेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन हाणें केला। ही अतिक्रमणां मातये भरवण करची अशी मागणी ताणें केल्या। सकयले हरवळे सांखळे वाठारांत रस्तो रुंदीकरणा खातीर उरिल्ल्या जाग्यार बेकायदेशीरपणान अतिक्रमणां केल्यात। ही सुवात फक्त इमारती खातीर पार्किंग एरिया म्हणून आशिल्ली। सांखळे पालिकेच्या बसकेत ह्या विशयाचेर चर्चा करून लेगीत बेकायदेशीर अतिक्रमणां काडून उडोवपाचो थाराव संमत करून लेगीत सांखळे नगरपालिकेन कसल्योच हालचाली करूंक नाशिल्ल्यान नगरसेवकांनी खंत उक्तायली। फुडल्या 15 दिसांत कसलीच कारवाय जाली ना जाल्यार स्वता हे प्रकरण हाताळटले अशी शिटकावणी सांखळेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन हाणें दिल्या। मजगती ह्या प्रकरणात फावो ती कारवाय करपाचें आश्वासन नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हाणें दिलें। म्हापशा गिरी वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत बांदकाम सुरू आशिल्लें तेन्ना ही पायपलायन फुटिल्ल्याचो अदमास आसा। पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली। पायपलायनीचें दुरुस्ती काम सध्या सुरू आसा। ही पायपलायन म्हापशा गिरी ह्या वाठारांत फुटली उदकाची पायपलायन, ताका लागून हजारांनी लिटर उदक अशेंच पेड्ड्यार जालें। म्हापशा गिरी वाठारांत बांदकाम सुरू आशिल्लें तेन्ना ही पायपलायन फुटिल्ल्याचें कळटा। पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली। पायपलायनीचें काम जें आसा तें दुरुस्तीचें तें व्हडा झुजापावण्याचेर चालू आसा। बिहार विधानसभा वेंचणुकेचो पयलो टप्पो आशिल्लो, जातूंत 121 विधानसभा सिटां खातीर मतदान जालें। सगळ्यांनी मतदान करचें ह्या खातीर जागृताय करपा खातीर कलाकारांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मतदान करपा खातीर मतदारांक प्रेरीत केलें। कलाकारांनी नाच, स्ट्रीट प्ले ह्या सारक्या माध्यमांतल्यान मतदानाचें म्हत्व लोकांक पटोवन दिलें। बिहारांत जाल्ल्या पयल्या मतदान टप्प्यात 121 जाग्यांचेर विधानसभा वेंचणूक जाली आनी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बिहार हांगासर वेगवेगळे कलाकार जे आसा तांच्यांनी स्ट्रीट प्ले म्हणा किंवा नृत्य अशा प्रकारे मतदान करपा खातीर बिहारच्या जनतेक प्रेरीत केलें। बिहारात वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्यात काँग्रेस फुडारी आनी बिहारांतलो एक लोकप्रिय युवा राजकारणी अशें म्हणूं येता। ताणें दिल्लींतल्या JNU विद्यार्थी संघटनेंत आसतना बरेच गाजयल्ले। ताणें बेगुसरायाच्या तेघडा हांगासर आपलें मतदान केलें। ह्या वेळार ताणें वेंचणूक आयोगाचेर लेगीत बरीच टिका केली। कन्हैया कुमार हाणें तेच बरोबर ताणें प्रत्येकाक मतदान करपा खातीर प्रोत्साहीत लेगीत केलें। दर 5 वर्सांनी सरकार बदलपाचो हक्क आमकां वेंचणुकेच्या माध्यमांतल्यान मेळटा, त्या खातीर ही संद जनतेन सोडची न्हय। सरकार बदलुपा खातीर व्हडा संख्येन मतदान जावचें अशें आवाहन ताणें केलें। कन्हैया कुमार हाणें
बिहार वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजधानी पटना हांगासर दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान हाजेरी लायली हांगासर आनी हांगासर तिणें विरोधकांचेर बरेच फार लेगीत पेटयले, टिकाय केली। बिहारांत फाटलीं 15 वर्सां एनडीएच्या सरकारान जायती उदरगत केल्या, जाका लागून वेंचणुकेक लेगीत जनतेचो कौल जो आसा तो एनडीएक मेळटलो असो विश्वास तिणें ह्या वेळार उक्तायलो। बिहार वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पटना हांगासर दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान आपली हजेरी लायली। लोकांक मतदाना खातीर तिणी प्रेरीत केले, त्याच बरोबर विरोधकांचेर टिका लेगीत केली आनी एनडीएचें सरकार परतून एकदां नितीश कुमाराच्या फुडारपणा खाला वेंचून येतले असो विश्वास उक्तायलो। जनता परतून एकदां बिहारची एनडीएक भोवमत कौल दितली असो विश्वास तिणें ह्या वेळार उक्तायलो आनी लोकांक मतदान करपाचें आवाहन केलें। छत्तीसगडाची राजधानी रायपूरच्या नवी रायपूर ह्या वाठारांत सेंध न्हंयच्या देगेर भारतीय वायुसेनेन सोबीत एअर शोचे अशें आयोजन केल्लें। भारतीय वायुसेनेच्या धीट पायलटांनी आपल्या शानदार कर्तबगारींतल्यान मळबात तिरंगाचो रंग भरलो, जातूंतल्यान सूर्यकिरण एरोबॅटीक टीम हांच्या वतीन रोमांचक विमानांनी हो नजारो असो टिपलो लोकां खातीर आनी लोकांची हजारो लोकांची दर्शकांची मनां जिखली। लोकां मदीं देश वायुसेना हाच्या प्रती गर्वाची भावना जागृत करप असो ह्या एअर शोच्या फाटलो हेत आशिल्लो। ह्या एअर शोच्या माध्यमांतल्यान नवे रायपूर हांगासरचो हो शानदार नजारो देशाची शक्ती, अनुशासन आनी गौरवाचें प्रतीक थारल्या। कार्तिक पौर्णिमेच्या वेळार हरिद्वार हांगासर स्नान करपाक लाखांनी भक्तगण जे आसा ते भायर सरिल्ले, ताका लागून ही हरिद्वार वचपाची जी वाट आशिल्ली, जे हायवे आशिल्ले ताचेर लाखांनी येरादारीची गजमुड्डी दिसून आयली। लाखांनी भावीक भक्तगण कार्तिक पौर्णिमेच्या दिसा निमतान हरिद्वार हांगासर स्नान करपाक भायर सरिल्ले, ताका लागून ही गजमुड्डी जी आसा ती हरिद्वार वचपी हायवेंचेर व्हडा संख्येन गर्दी उमटून आयली। वरांची वरां ही ट्रॅफिक जाम जाल्ली, ताका लागून लोकांक वरांची वरां ह्या येरादारीक शिरकोन रावचें पडलें। ही घटना जी आसा ती कार्तिक पौर्णिमा हरिद्वार हांगासर भावीक जे न्हांवपाक गेल्ले स्नान करपाक, ताच्या उपरांत घरा परतता आसतना हे दृश्य जी येरादारी थंय पळोवपाक मेळ्ळी। दिल्ली हांगासर दिसान दीस हवेचो दर्जो जो आसा तो बिगडत आसा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हांगासर दाट धुके आनी विखारी हवा पसरिल्ली आसा सगळे कडेन। दिल्लीकारांक श्वास घेवपाक बरे त्रास जाता सकाळ फुडें जर लोक भायर सरत जाल्यार एक तर दाट धुके, त्याच बरोबर हे प्रदूषण, ताका लागून प्रदूषण खंयचें आनी धुके कळना आनी लोकांक समोरचे धुकट सगळें दिश्टी पडटा। कितली दाट धुके थंय पसरिल्ले आसा आनी त्या धुक्यां बरोबर दाट प्रदूषण सगळे कडेन पसरिल्लें आसा। AQI सामको वायट रेशेच्या सकयल पाविल्लो आसा, ताका लागून हुस्क्या सारकी गजाल सद्या दिल्लीत उप्राशिल्ली आसा दिल्लीकारां खातीर। प्रदूषणाचो सामको बिकट सामनो दिल्लीकारांक सद्या करचो पडटा। थंड वाऱ्याक लागून मातशें तापमान थंय सद्या उणें आसा दिल्लीत। मथुरा हांगासर चालू आशिल्ल्या ब्रजराज महोत्सवात मथुरेची खासदार आनी अभिनेत्री बॉलिवूडांतली हेमा मालिनी, जिणें आपली कितलींशींच हिंदी चित्रपटां गाजयल्लीं आसा अयशीच्या जगात, आनी आतां तिणें सुंदर असो नृत्य करून लोकांची मनां जिखली। ती सद्या मथुरेची खासदार लेगीत आसा। एक ज्येष्ठ अभिनेत्री बॉलिवूडांतली, तिणें कितलींशींच चित्रपटांनी तिणें काम केलेलें आसा। त्या उपरांत ती सद्या राजकारणांत सक्रीय आसा। मथुरेची ती खासदार आसा आनी हे सगळें आसतना लेगीत, राजकारण सांबाळटा आसतना लेगीत ती आपली कला सांबाळटा आनी लोकांचें मनोरंजन करपा खातीर ती सदांच फुडें सरता। यशोदा माता आनी कृष्णाचेर आधारीत हे एक नाट्य आशिल्लें आनी त्याच बरोबर नाट्य आनी नृत्य अशें मिलाप करून तिणें हे सुंदर अशें सादरीकरण लोकां खातीर केलें आनी लोकांची मनां जिखली।
दिल्लीतल्या राकबगंज साहिब गुरुद्वारात गुरू नानक जयंती निमतान भक्तांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. सीख लोकां खातीर गुरुद्वाराक एक व्हड ऐतिहासीक आनी धार्मीक म्हत्व आसा. ताका लागून गुरू नानक जयंती दिसा लोकांनी गुरुद्वारात येवन व्हडा संख्येन ही गुरू नानक जयंती मनयली. तांचो जन्मदीस आनी वेगवेगळ्यो खाशेल्यो प्रार्थना वेगवेगळे कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केल्ले धार्मीक कार्यक्रम. ताका लागून भक्तांनी आध्यात्मीक आनी शांतीपूर्ण अशा वातावरणात गुरू नानक जयंती गुरुद्वारात मनयली. ताची ही कांय चित्रां जी आसा दिल्लींतली आमी पळोवपाक शकता. गुरुद्वारांतली राकबगंज साहिब गुरुद्वारा हो आसा जंय गुरू नानक जयंती व्हडा दबाज्यान मनयली. येता ते जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत मयां येवपी दोनूय जिल्लो पंचायत मतदारसंघात काँग्रेसीचे उमेदवार जे आसा ते उबे करतले अशें मये गट काँग्रेसीन सध्या जाहीर केलेले आसा. मये गट काँग्रेसीन दिवचले घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही सगळी म्हायती दिल्या. मये मतदारसंघात काँग्रेस सक्रीय जालेले आसा. बऱ्या प्रमाणात ते काम करता आनी लोकां मदीं वचून जागृताय किंवा आपलें काम जें आसा तें पावोवपाचो यत्न करता अशें काँग्रेसीन सध्या म्हटिल्लें आसा. आनी आमी नेटान सध्या मये कामाक लागिल्ले आसा. झेडपी इलेक्शना खातीर वेंचणुके खातीर जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या वांगडाच 2027 ह्या वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुकेची लेगीत आमी तयारी चालू केलेली आसा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. अशें मयेच्या गट काँग्रेसीन सांगिल्लें आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत मया काँग्रेसीचे उमेदवार उबे करतले अशें गट काँग्रेसीन सांगिल्लें आसा. माळशी कुट्टी वाठारांतल्या थळाव्यांक कुर्टीच्या बेगीनूच आतां बरे दीस पळोवपाक मेळटले. कारण की हांगासर यो वच करपा खातीर जो एकमेव असो लोखणाचो पूल आशिल्लो ताचे दुरुस्तीचें काम सध्या पंचायतीन हातान घेतिल्लें आसा. ह्या 25 मीटर लोखणाच्या पुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्ल्यान थळाव्यांक तशेंच हायस्कुलाक जी वचपी भुरगीं आशिल्लीं तांकां यो वच करपाक बरे त्रास जाताले. देखून पंच जो आसा थंयचो निळकंठ नायक आनी उदका स्रोत खात्याच्या सहकार्यान ह्या कामाक सुरवात केलेली आसा. बेगीनूच पुलाची दुरुस्ती जातली अशें पंच निळकंठ नायक हाणें सांगिल्लें आसा. ताका लागून माळशी कुर्टी ह्या वाठारांत लोकांक आतां बेगीनूच हो नवो पूल जो आसा रिपेर जावन मेळटलो. यो वच करप्यांक हांगासर बरेच त्रास जाताले. जी कोण इश्कोलाक भुरगीं वयतालीं तांकां अडचणी येताल्यो. लोकांक जर ह्या पुला वयल्यान वयतले जाल्यार एक भिरांत थंय उप्राशिल्ली. मात्र आतां बेगिनांतल्या बेगीन खंय पंचान फुडाकार घेतिल्ल्यान हो पूल जो आसा तो दुरुस्त जातलो. गुलमार्ग जम्मू काश्मीरात सुंदर असो नजारो सध्या आमकां पळोवपाक मेळटा. जे दृश्य आमी सध्या पळयतात ते जम्मू काश्मीरांतले गुलमार्ग हांगासरले. हांगासर सुंदर अशें बर्फान सध्या हे वातावरण आसा किंवा हे जो सगळो हो परिसर जो आसा तो एकदम मनमोहक केलेलो आसा आनी सोबीत असो केलेलो आसा. ताका लागून व्हडा संख्येन हांगासर पर्यटक लोक येवपाक पसंत करतात. गुलमार्ग हांगासरचो हो नजारो सुंदर असो खूब प्रमाणात धवो फुल्ल झेल पडिल्ल्या कारणात हो वाठार जणू जेलाच्या चादरीन धापला असो भासपाक लागिल्लो आसा. एका फिल्मांतलो सीन कसो दिसपाक लागला. जणू की हे भारतांत नाशिल्ल्याच भशेन दिसता. हे खंय तरी फॉरेनांतले दृश्य कशें दिश्टी पडटा. मात्र हे जम्मू काश्मीरांतले सोबीत अशें दृश्य आसा. 22वी सिनियर नॅशनल सॉफ्ट टेनिस चॅम्पियनशीप श्रीनगरात जाली. जम्मू काश्मीरांतल्या खेळा मोग्यां खातीर ही एक अभिमानाची गजाल आशिल्ली. जम्मू काश्मीर हौशी स्पोर्ट टेनिस एसोसिएशन आनी स्पोर्ट्स कावन्सील हांच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ली ही सर्त आशिल्ली. ह्या सर्तींत देशभरांतल्या खेळगड्यांनी वांटो घेतलो. ह्या नॅशनल सॉफ्ट टेनिस चॅम्पियनशिपाक लागून थळाव्या प्रतिभेक राष्ट्रीय पावंड्याचेर आपली ताक दाखोवपाची एक संद लाभली.